कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अबकारी विभागाची बैठक घेऊन गोव्यातल्या कर्नाटकाक जो सोरो तस्करी जाता तेजेर कडक कारवाई करची, तेजे खातीर कर्नाटकात सर्च ऑपरेशन सुरू करचे आणि तेजे नंतर सीमेचेर ही कडक तपासणी करच्यो असो आदेश दिल्लो। त्यानुसार कर्नाटकात सध्या गोयच्या दारू विरोधात सर्च ऑपरेशन सुरू आसात। मंगळूर हांगासरही असोच अबकारी विभागान ह्या सर्च ऑपरेशनात एका घराचेर छापो टाकून एकूण 1,64,000 रुपयेचो गोयचो सोरो हो जप्त केलो आसा। ह्या प्रकरणातलो संशयित आरोपी आसा तो अमित एपी हो फरार जाल्लो आसा। कर्नाटकात सगळीकडेच अशा पद्धतीन सर्च ऑपरेशन सुरू असल्या कारणान गेल्या 3-4 दिसात अनेक केसीस आसात त्यो अबकारी विभागान गोंयाच्या सोऱ्या विरोधात दाखल केल्ल्यो आसात। प्रोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे।